चवथ हो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव जावन रावला। दिवाळी परस चड उमेद भुरग्यां जाणट्यां मदीं चवथीक पळोवपाक मेळटात। गणपतीचे संकल्पने फाटल्यान दंतकथा आसली आनी भर विज्ञान युगांत पुजा आनी कर्मकांडां चालू आसली तरी विज्ञान तंत्रज्ञानाचो लाव घेत हो उत्सव आनी आकर्षक कसो जातलो हाचे कडेन तरणाट्याचो कल दिसता। ही पळयात बाळीच्या रायकार फामिलीची चवथ। ही फामिली तशी कल्पक कलाकारिते खातीर फामाद। संद मेळत तेन्ना कलाविष्कार करपाक तांकां खोशीच मेळटा। चवथीची परब जाल्यार तांचे खातीर पर्वणीच। 1.5 दिसाच्या गणपती मुखार दर वर्सा एका परस एक अशे आकर्षक देखावे तयार करप हें तांचें खाशेलेपण। मजेची गजाल म्हटल्यार गणपती 1.5 दीस पूण लोकांक देखावो पळोवपाक मेळटा 5 दीस। हें कलात्मक दायज सांबाळपी रायकार सांगता कले फाटलो इतिहास। आमी कितलीशीं वर्सां रायकार फॅमिली हे ट्रिक सीन करतात, वर्सान वर्स ट्रिक सीन करतात। कोरोना आसून सुद्धा आमी गेल्या वर्सांनी ह्या वर्सा आमी सीन केल्ले आसा आनी हे सीन पळोवपाक कुंकळे, सावरकट्यार, ओसोलना, बायडी, फातर्प्या, अंडे ह्या गांवच्यान लोक येता, भरपूर लोक येता। 3 स्टार्ट जाता ते रातभर बसून लोक येता। 1.5 दीस आमचो गणपती आसता तरी पूण आमी सीन हे 5 दीस दवरतात आनी आमकां खूब लोक म्हणटात तुमचे खूब बरें जाता। पयलीं आमचे काका आमचो दिनेश रायकार तशेंच चंद्रकांत रायकार हे सीन करताले, तेंचे पळोवन आतां हांव शिकला। आतां मातशे आमी चेंजीस केला, कितें मुवमेंट करतात। आतां ते मोटर्स आनी हे जाले, पयलीं ते मोटर्स बी नासले पूण तरी पूण ते सीन करताले। आतां तेंची मार्गदर्शना कडल्यान हांव आतां सीन करपाक लागला आनी हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा 365 चॅनलाचे, कित्याक ते वर्सान वर्स येवन आमचे हे शूट करून लोकांक आख्ख्या गोंयांत दाखयता। आनी हे तांचे फॅमिलीचे गणेश विसर्जन। गणपती हाडटना तितलीच खोशी, पावयतना तितलीच उमेद। पळयात। आणि ही पाटोमयेच्या राष्ट्रोळी घुमट आरती मंडळाची घराघरात चलिल्ली घुमटारत। पाटोमयेच्या ह्या भुरग्यांनी कलेचे दायज बेस बरें राखून दवरलां। घराघरात वचून घरच्यांचो आस्पाव करून घेत आरत करप हें तांचें खाशेलेपण। म्हणूनच तर भजन आसूं वा घुमटारत तांची जोशपूर्ण कला पुराय वाड्याक एकचारान बांदून दवरता। सान भुरगीं लेगीत कशी तल्लीन जावन भजनानंद घेता। पळयात। गोवा 365 खातीर बाळेच्यान रमेश नायक रावत आनी मयेच्यान जवाहर बर्वे।